ओके मिलिंद बाब, आयज तुमचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचाचें इलेक्शन आशिल्लें, कितें जालें सांग आनी कोण कोण कॉन्टेस्ट जालो सांग. डेप्युटी सरपंचाक अनअपोजिले संपदा नायक आणि सरपंचाक 2 कॅन्डिडेट झाले, विद्याधर आर्लेकर आणि मिलिंद क्लासे. तातूंत मध्ये फायट केली पण म्हाका 7 पडली आणि विद्याधर आर्लेकराक 4 पडली. लास्ट एका कितें मातशें कन्फ्युजन जालें आनी कितें जालें आतां तुमचें जालें सगळें वेवस्थीत ना. लास्ट कन्फ्युजन कितें लास्ट जालें इलेक्शन जाता आनी तांकांय बी उंचल्या आन्सर दिवपाक पडटा. सो एज पर तेंगे कायदेपण तेमी ती स्टॉप केली, तांचो तातूंत गुन्यांव ना. सो एज पर द शेड्यूल ते गेले आनी ती बंद उरली. ओके, सो आतां ही तुमची पंचायत आसा ती तुमी कितें म्हणटा ताका बॅक्ड बाय कोण आसा काय कशी कितें इंडिपेंडंट? ना, आमची पंचायत सद्या आतां आमी हेल्प ऑफ MLA वयतले. आमी इंडिपेंडंट आसा सद्या. कसलीय उदरगत करपाक आमी MLAचो आदार घेवन फुडें वयतले. आमची दावली डिगरपाली पंचायत न्यू सरपंच आयला आनी आमचो शाहीद फाटी रिजायन जालो. न्यू सरपंच बाब मिलिंद क्लासो आनी तशेंच बाय संपदा अनअपोजिट डेप्युटी सरपंच. आनी लास्ट टायम आमचे इलेक्शनाक कांय हें जालें आनी आमचे पंचायतीन चडशे ST आसा, ट्रायबल्स, आनी आमी आमचे ST सपोर्टाचे म्हाका दिसता तो मिलिंद जिखला. आनी कांय उंच कास्टाचे मनीस आमकां हिंगा डिवायड एंड रूल्स करताले पंचायतीन, आनी ते आतां आमकां बंद करपाक जाय. कित्याक एक मनीस आसा की तूं फकत आमचे कास्ट डिवायड करपाक सोदता. आनी आमच्या आमदारा लागीं मागता सरपंचाक सदां तेणी कसले डेव्हलपमेंटाक हेल्प करचो आनी कांय डिवायड एंड रूल्स करचे न्हू. कित्याक आमची गव्हर्निंग मोस्टली ST समाजान भरिल्ली आनी तशेंच आमचे मुस्लीम भाव आसा, हिंदू भाव आसा. सरपंचान तेंकां सगळ्यांक एकठांय रावन तेंचे कामां करची आनी तांकां कसली गरज पडली तांकां हेल्पय करचो. तेच भाशेन हांव सगळे 11 मेंबरांक देव बरें कर म्हणटा. कित्याक हे कॉन्टेस्टांत भाग घेतलो तेंच्यांनी आनी बरो सपोर्ट केलो. सपोर्ट करुना तेन्ना पूण हांव म्हज्यो हे फुडें 11 मेंबरां मागणां घेवन MLA करून उरलेलीं कामां सगळीं जी जायत्यो फायली पेंडींग आहा त्यो आमी ट्राय करतले जाता तशें MLAच्या आदारान कंप्लीट करतले.